हे वर्सान गोंय व्हरून घाटार विकपाक हे सरकारान काडिल्लें आहा. आतां गोंयचे जनतेन हे बीजेपीक पूर्ण बहुमत दिल्लें. हे पूर्ण बहुमत दिलें आनी गोंयचे जनतेच्या हातान नाल्ल दिलो बीजेपीच्या सरकारान. आनी सगळे इश्यूचेर सरकारान यू टर्न मारिल्लो आहा. फंड मोबिलायजेशन ड्रायव्ह बीजेपीची सुरवात आहा हें क्लियर कट दिसता. दृश्टी सारके इश्यूचेर जंय गोंयच्या भुरग्यांक बेबदे म्हणटात, गोंयच्या भुरग्यांक फकत वेटर जावचे अशें म्हणटात आनी सरकार म्हणटा हें आमच्या हातान ना म्हणून. हाजेर अशें दिसता की सरकारान इट हॅज एबडिकेटेड ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गव्हर्नन्स. गोंयची जनता इतली पिशी न्ही, इतली अशी कानान घालून अशी इजिली इट इज नॉट गोइंग टू सकम टू दीस. गोंयची जनता सुशिक्षीत आहा, हुशार आहा आनी गोंयची जनता हे वर्सानूच ह्या बीजेपीच्या हातान नाल्ल दितली. हें कशी दितली आनी कशी ताणें दिवप ही दिशा दाखोवपाक आनी ही दशा एक्सपोज करपाक आमी काम करतले हे सेशनान. आनी दर आमकां उत्तरां दिलीं ना, दर आमचे इश्यूज रेज करूंक दिले ना, दर ही हाफ एन आवर डिस्कशनां कॉलिंग एटेन्शन मोशनां एलाव जाली ना. हाजेर क्लियर कट सरकाराचें इंटेन्शन कळटलें की गव्हर्मेंट हॅज लॉट टू हायड एंड गव्हर्मेंट इज नॉट ट्रान्सपेरंट. गव्हर्मेंट वावर काडटा एसेंब्ली सेशनाचो हें एक्सपोज जातलें आनी मागीर सगळे गल्लेन वचून एक गोंयचे गल्लेन वचून ताका एक्सपोज करचें पडटलें. हें करपाक आमची तयारी आहा आनी आमी तें करूंक लागतले. प्रमोशन बोर्ड, द इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड ओवरऑल पळयलो जाल्यार पॉलिसी स्टार्टेड एज अ अट्रॅक्शन टू द इंडस्ट्रीज. पूण आमकां सरकाराक विचारपाचें आसा, वॉज ब्रिवरी इन द लिस्ट ऑफ दीस पर्टिक्युलर टायप ऑफ इंडस्ट्रीज वीच दे हॅड इन्वायटेड काय म्हणून. दे हॅड अबाउट 9 वर्टिकल्स वीच दे वॉन्टेड टू कॉल फॉर इंडस्ट्रीज. ते 9 ब्रिवरी म्हणटा ती इंडस्ट्री नाशिल्लीच. आतां वाणी एग्रो जशें आसा, वाणी एग्रो नाल्लाचो इश्यू आयलो, तिराकोल गेलो जाल्यार कॅज्यू ट्रिजाचो विशय आयलो आनी वांशी आयलँडान गेले जाल्यार ओझोन ग्रुपाचो थंय मँग्रोजाचो इश्यू आयलो. हे ओवरऑल पळयलें जाल्यार वी फायंड दॅट द गव्हर्मेंट इज प्लेईंग विथ द लॉज